Today we honor the memory of St. Paul, but not St. Paul the Apostle. This saint died in 1775 and is known as Paul of the Cross because of his devotion to the sufferings of Jesus. In fact, he was so devoted to Christ's passion, the greatest act of love the world has known, that he founded religious orders for men and women who are known as the Passionists. Hi, this is Father James Kubicki. I want to share with you today something that St. Paul of the Cross wrote. He said, "If you cannot spend much time in prayer, no matter. To act well is always to pray well. Be attentive to your duties, and at the same time be attentive to God by frequently purifying your heart in the immense ocean of divine love." That's pretty simple, isn't it? And it's a good way to pray during the day, to think of the passionate love of Jesus on the cross, and to perhaps have a crucifix nearby to glance at in order to recall that love, and then to make an act of love in return by offering what you're doing to the Lord out of love for Him. That's really what it means to not just say the morning offering prayer, but to live it. It's not enough to make an offering of your day when you begin it. It's too easy to forget about the offering and to seek your own will rather than God's will during the day. That's why it's good to be reminded periodically throughout the day to renew your offering. That way you'll be telling the one who loves you the most that you love Him too. And you'll be doing it not just with words, but with your deeds. The things you find yourself doing, no matter how mundane, can express your love for God when you make them an offering to Him. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
सगळी आमी एकठांय जावया सगळी आमी लागीं सोडया दुनिया देवाक आदारुया आनंद आमचो ताका सोडया दारोडांतून गौरव दोरिया जिवितांतून सोडून उडया आमकां पुण्याक वाडना गोय तुज्या राज्यान बोलून पावय दारोडांतून गौरव दोरिया जिवितांतून सोडून उडया आमकां पुण्याक वाडना गोय तुज्या राज्यान बोलून पावय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाची भेटीन ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता कालच्या दिसाक इंतेर जाला विक्टर फ्रांसीस मास्करनस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूं आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसऱ्या इंतेसांव आमी मागता सोंपून गेल्ल्या निकोलाव गुदिनो हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत मेलिसा फेर्नांडीस मेल्बा दा कोस्ता मारियानो रोजारियो फेर्नांडीस सिबल अताईद मारिया मार्गरिदा फेर्नांडीस ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागुया हेर सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी आमची इंतेसावां ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया तेच भाशेन मागुया आयच्या दिसाक आयज लँड एक्विजिशन डबल ट्रॅकिंग हाचें लँड एक्विजिशन करचे पासत सरकारान जायत्या भावा भयणांक आपयल्लीं आसात जाल्यार तांणी आपलें मन उक्तें करूंक आनी लोकांक जें कितें जाय तें करूंक आनी आपली दादागिरी पयस करूंक आमी करीत भाशेन आमच्या सरकारा पासत मागुया आनी सगळीं डबल ट्रॅकिंग जावन जांची जमीन वेता जांचीं घरां मोडटात तांचे पासत मागुया देवान तांकां फावो तितली सुरक्षा दिवंक आनी ह्या सगळ्या वायटांतली तांकां निवारूंक तांचेय पासत आमी हे भेटेंत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं तुमच्या भावा भयणीनो देव आमची सुरक्षा आनी ही सुरक्षा फावो जाता जे कोण आपलो भावार्थ देवाचेर दवरतात म्हणटच भावार्थ आमकां देवाचें देणें आनी ही सोडवणूय आमकां देवाचें देणें तर देवाचेरूच आमी सदांच पातयेवन रावूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया आनी देवाचेर पातयिल्लीं आसतना आमचो जबाब आमी देवाक दिवन जें कितें देव आमचे लागीं मागता तें आमी करूंक फुडें सरुया पूण जायते पावटी आमी देव आमकां सुचयता देव आमचे लागीं मागता जायते पावटी आमकां प्रवादी जावंक आपयता आमी फाटीं रावल्या असलें सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया बापा जेजूचो खुरीस जावन आसलो बागेवन पावलू याज्ञिकाचो एकूच मोग त्याच कोतकोतीत मोगान पेटोन आमच्या दिसा दिसाच्या खुर्साक धीरान वेंग मारूंक ताचे विनवणेन आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांत आमेन.
भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेलोल्यांत तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे आनी वाऱ्याचेर पदवी चलयता त्या अधिकाऱ्याच्या म्हणजे देवाचेर कळपतात तांचे सोबे आतां वावुरता त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेताल्यात. खरेंच म्हणल्यार आदीं आमी सगळीं तांचे असली आसल्यो, कामसारी जिवीत जियेताल्यो, कुडीच्या वंदवण्या फाटल्यान चलताल्यो आनी आमच्याच वाद्यांची जाल्यो, आनी अशें आमी हेरा भाशेन स्वयंभान देवाच्या रागाक सांपडलेल्यो. पूण देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्यो तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटांत ताणें आमकां नवो जीव दिलो. तांच्या फुक्याच्या देण्यान तुमची सोडवण जाली. क्रिस्ता जेजू सोबे ताच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जीवन केली आनी ताचे बराबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पोरी जेजू क्रिस्ता सोबे आमचे तांय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणें आपली ओप्रिमीत कृपा कळीत केली. कारण देवाचेच कृपेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच अस्तंगी न्हय, पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजाज करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच करण्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रचना आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या करण्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोबे ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. परतून म्हणयात, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार, आम्हा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. तो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो ताचे मुखार या. तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सरात, देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो, ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीं आमी आसांव. उद्गार. कुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाच्या जोम्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, दोतोराय धरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक कुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर धरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओत्म्याक अशें म्हणटलो, ओत्म्या म्हज्या, 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसो घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा, आज राती तुजो ओत्मो परत मागचो आसा. म्हणटूच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वगणे तुका क्रिस्ता. तुच्या भावभयणीनो, ह्या गिरेस्त पिशाची वपार नियाळटा आसतना म्हज्या मनान पयले आयले ते ह्या दिसांनी कळशाक लागून आपणाक गिरेस्तकाय पुजावन घेवचे पासत आमचे गोंयचें निसंटन करतात तांचे. आयज सरकारान खेरीत भाशेन लँड एक्विजिशन करपाक थंयच्या लोकांक जे ट्रॅकाचे कुशीक आसात तांकां आपयल्ले आसात पर्सनल हियरिंग्स करपाक. जेन्ना लॉकडावन जाल्लें आसा, जेन्ना व्हायरसाक लागून सगळीं भितर आसात, जाल्यार एक वाटेन आमी पळयता जें कितें लोकांक जाय तें बंद जाता, जाल्यार हे कोण थोडे जाण आसात जांचो फायदो जावपाक जाय, जांचे कोडे भरपाक जाय आनी जांकां आनीक दुडवांची गरज आसा, तांचे पासत वेगवेगळे प्रकल्प, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स जे आसात ते मुखार वचत आसात. सगळें बंद आसतना तांकां परमिशन मेळटात, सगळें बंद आसतना ते प्रोसेस जे आसात ते सुरू जातात लोकांक पासून त्रास करून. जाल्यार हें जें कितें म्हणलां, जें ह्या गिरेस्त मनशान, ह्या गिरेस्त पिशान आपल्याच मनान म्हणलें, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. हे जे गिरेस्त मनीस आसात, कॅपिटलिस्ट जांकां आयज आमी म्हणटा, आमचे एक्टिविस्ट जे आसात ते बोवाळ मारतात, क्रॉनी कॅपिटलिस्ट, आनी तांकां आदार दिवपी आतां दुर्दैवान आमी विचून काडलेलो सरकारूय तांचे वाटेन जरी तर आसा आनी तांचे पासत वावुरता, जाल्यार आमचे एक्टिविस्ट जे आसात ते आयज बोवाळ मारपाक लागलेले आसात. आनी हीच गोत घोडे तांची जायत काय. आपले सगळे कोडे धाकटे आसा ते आतां मोडून व्हडलें बांदपाक, आपली गिरेस्तकाय वाडोवपाक, लोकांचे पासून हक्क पिड्ड्यार करपाक ते जरी तर तयार आसात, जाल्यार आयज देव कितें करतलो काय? वो देवान कितें करचें काय? वो देवा लागीं जे कोण सादे लोक आसात, वो जांचें निसंटन जावपाक लागलां, जांच्या घरांचें निसंटन जावपाक लागलां, जांच्या पर्यावरणाचें निसंटन जावपाक लागलां, जांच्या दायजाचें, देवान दिल्लें दायज आसा ताचें निसंटन जावपाक लागलां, जाल्यार हे परजेन आयज देवा लागीं कितें मागचें काय? आनी कितें मागता काय आमी? सुबाविरेत आमी कोणाचेंच मरण मागिना, पूण आमी खेरीत भाशेन मागता, सायबा तांचें मन बदल.
ही पिशेपणांशी ते करतात, ही गिरेस्तकाय आपली करपाक, हें कमिशन आपणाक घेवपाक आनी आनिकूय आपले कोडे भरून दवरपाक तांची मनां उजवाड आनी हें तांच्या मनान घाल. आयज राती तुजो आत्मो मागून घेवचो आसा. हें सगळें तुवें एकठांय करून दवरलां तें कोणाक? कितें करतलो उपरांत? भावा भयणीनो, हें समजोंक आमकां ह्या भावार्थाची गरज आनी भावार्थ आमकां देणे. आनीक ह्या भावार्था वरवीं आमची सोडवण जातली. आयज भाग्यून पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता, हें देणें एक व्हडलें देणें आनी देवान जेन्ना हें देणें आमकां भावार्थाचें दिल्लें आसा ताचे वरवीं आमकां सोडवण दिल्ली आसा आनी हो भावार्थ जो दवरता तांकां सुरक्षा दवरलेली आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमी करपाच्यो वस्तू आसात. आमचो जबाब ह्या भावार्थाक आनी आयच्या दिसाक घडये आमचो जबाब ह्या भावार्थाक आमचें मन बदलूंक. म्हणजे जें कितें आमी आशा दवरलेली आसा, न्हयच फकत व्हडले व्हडले क्रॉनी कॅपिटलिस्ट म्हणटा तेच, पूण आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमकां जायती आशा आसा. आमकां थोडीशीं नोटां दिल्लीं जाल्यार आमचीं तोंडां बंद. आमकां आनी उलोवपाक नाका, आमकां एक सायन पासून मारपाक नाका. जे कोण आपलें राज्य सांबाळूंक झुजतात वावुरतात तांकां आदारूय करूंक आमकां नाका. न्हयच फकत गिरेस्तकाय, थोडी पावटी भिरांत. जरी तर हांव तोंड उगडीत जाल्यार म्हजें काम वेतलें म्हणटच पयशे मेळचे ना, गिरेस्तकाय मेळची ना, म्हजें पोजिशन वयतलें, म्हाका काडटले थंयसरले. ह्यो सगल्यो भिरांती बीन घेवन आमी आयज आमचे कोडे व्हडले करूंक सोदता काय, जोडूंक सोदता काय? आयज जण एकल्यान भावा भयणीनो आमी आमकांच विचारपाची गरज आसा. आनी हें सगळें केल्या उपरांत भोव करून जे कोण आशा घेवन आसात आनी हे आशेन सगळें बुड्डून खावंक सोदतात तांकां हीं उतरां देवाची. पिशा, आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा. हें खंयच्या वक्तार आयकूंक येतलें खबर ना. ह्या पासत चोत्राय धरची, मन बदलचें. आनी जे कोण मन बदलूंक सोदिना तांचे पासत आमी मागया की देवान तांकां ही फावो तितली कृपा, जें कृपेचें देणें आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां, ही कृपा हो भावार्थ तांकांय दी. तांचें मन बदल, तांकांय साल्वार कर. आनी हे भाशेन आमकां सगल्यांकूच ही सुरक्षा दी म्हूण हे आयचे भेटेन भावा भयणीनो आमी सगळीं मागुया. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा, कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. तूंच आमच्या आत्म्याक राजवट चलोय बापा, तूंच आमच्या आत्म्याक राजवट चलोय बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदरते बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोयीच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. बो मोगाळ बाबा, बागयोन पावलूचो उगडास करून आमी तुका समर्पितांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभांत वांटो घेवन ताचे बरोबर मरूंक कबूल जावंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत रावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पावलो तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभ तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. हातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भावार्थ आमकां देवाचें देणें, सोडवण आमकां देवाचें देणें आनी देवान आमकां जायतीं देणीं दिल्लीं आसात. त्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सृश्टीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गेला दिस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां गाळयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची देवाची शिडी शिडी संसाराचे संसाराचे पाप पाप काढलेले काडलेली आमची आमची काकूत काकूत कर. कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें मोगाळाचे येसू मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. ही घोडी ही घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या म्हज्या काळजांत काळजांत आसा म्हूण आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता आनी आनी आख्खीत तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदींच वेगळो जावं जावं. म्हाका दिवं नाका. आमीन. आत्म्या म्हज्या गायन Ushagain ulasu, Oje bidoji entra, Mozo Deus Jesus, Otmia moja gayon ko, Ushagain ulasu, Oje bidoji entra, Mozo Deus Jesus, Bukelo mozo otpo, Virun gelo de mozo, Ai lo Jesus diutaro, Apun mozo pranzalo, Otmia moja gayon ko, Ushakain ulasu, Moje bidoji eta, Mozo Deus Jesus, Otmia moja gayon ko, Ushakain ulasu, Moje bidoji eta, Mozo Deus Jesus. खुर्सार मारलेल्या देवाच्या माकलोल्याक आमी परगट करता. होय तो देवाचो अभिषेक, देवाची सोकोत आनी देवाची जाणवाय. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या खुर्साचो अर्थ बागेवन पावलूच्या जिवितान विचित्रपणी तुवें परजोळायलोय. त्याच खुर्साच्या योजनान वांटो घेतिल्ल्या आमकां जेजूक आनी ताच्या खुर्साक विस्वाशी रावूंक आनी पवित्र सोबीन समेस्त मनशांचे सोडवणे पासत वावरूंक बळ दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. आमचे पाप साहेबा बराबर हे पृथ्वी खातीर मागणी खेरीत भाशेन करता आसतना आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आयज मागुया आनी जे खोटे प्रकल्प आमच्या सरकारान आमचे पासत घडोवन दवरलेले आसात ते फाटीं घेवंक
बो करून हे आयचे पर्सनल हियरिंग्स जी दवरलेली आसात ती फाटीं घेवंक आमी मागुया. सर पदवीदार देवा, आख्या विश्वान आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसा तितलें कोनवाळायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भावा भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटाव आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फकत फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांत तुजो हात लाय म्हूण आमी मागतांव. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून अजापान आनी मनभवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटून आसाव म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजांत आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मोसो पाटलाव करू, तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुरी सुभार, चलये मोजे पाटल्या, आपणाच्या जिवाचो सोमुरीस मोकोरता, आपलो जीव खोऱ्या